सुरेशभाई म्हाका सांगात जो विशय तुम्ही काढला बोडगिनी कडेन तो कितें जाला कोणाचो हे जे निवर्ता जे आमचे थंय आमी गणपती विसर्जन करता पूण रिवर तार पोल्युटेड जाल्या कारणान जे घाण उदक थंय गेल्या कारणान जे आमचे MLA म्हापशाचे जे गणपती विसर्जन करपाक एक ऑल्टरनेट म्हणून प्लेस केला पूण हे करच्या पयलीं जे ह्या वर्सा जे रिवर तार जो आमी सदांच इशू घेताले पायप ब्रीज आहा म्हणून पायपांचो ब्रीज आसल्या कारणान थंयसर ती घाण स्टॅग्नेट जाता पूण ह्या वर्सा तो पायपाचो ब्रीज आहा तो काडून दुसरो ब्रीज जाता आनी जे पावस चड पडल्या कारणान जे उदक आहा तार रिवरचे खरकळून गेल्ली आहा जी सबंद घाण आहा ती गेल्ली आसा पूण तरी आसतना म्हापशाचे आमचे MLA बाब जोसवान एक आर्टिफिशियल लेक बोडगिनी थंय तयार केल्ले आपल्या स्वताच्या खर्चान थंय कांयशे थोड्या जाणांनी गणपतीचें विसर्जन केलें बी पूण आयज थंय परिस्थिती पळयल्या एकदम डेंजरस जाल्ली आहा विद्रूप जाल्लें आहा थंयसर ते तळे केला ते बुजोवन घेवंक ना थंयसर आतां पावसाच्या उदकान जे मॉस्किटो ब्रिडींग जाल्लें आहा जे आयज डेंगू लोकांक जाता ही लोकांची काळजी आमी घेवपाक जाय हे जर आमचें लक्ष पावना जाल्यार फुडलें हे डेव्हलपमेंट आमचो आमदार कशें करतलो आयज आमी पळयतात सांगलां तेणी अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी काम जाता तेवढे म्हणटा तो हॉट मिक्सूय करता पयलीं हॉट मिक्स केली मागीर अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग जाता केन्ना फोडाफोड म्हणजे हे म्हाका कांय समजना सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा ते कोर्ट वॉल मेन जे होल आहा ते डिफेक्टीव आहा तेचें काम आहा सो तीक आतां कमीत कमी 2-3 म्हयने जावन गेले सो ती परिस्थिती अजून तशीच क्लियर करूंक ना थंयची अजून तशें आहा थंयसर वेस्ट सारकें एकदम ते विद्रूप येयल्ले आहा थंयसर आनी तेतून पयशे जाल्यार वचून पळयल्ले आहा प्रत्यक्ष ते बरें उदीक घाल्ल्या कारणान थंय मॉस्किटो ब्रिडींग जाल्लें आहा आनी आयज आमी पळयता वचत ते लोकांक डेंगूय जायता मार्केटान 2-3 केसी मेळ्ळ्यो आहा मागीर पूण हेचेरूय लक्ष दिवन ते तेणीच आपल्या पयशान ओन करून केल्ले ते जाता तितले बेगीन तेणी ते बुजोवन घेवचे आनी जे मॉस्किटो ब्रिडींग जाता ते थांबोवचे अशें म्हाजें विचार बोडगिनी कडेन जे आर्टिफिशियल पॉन्ड केल्ले कितें इशू आहा जे आम्ही जे वार्षिक गणपतीचे विसर्जन जे तार नदीन जाताले ते आता लास्ट थोडे वर्स तार नदीचे जे पोल्युशन आहे ते भयंकर वाडल्या खातीर 1-2 वर्सां जालीं आमी आर्टिफिशियल पॉन्ड जे करताले सो दॅट गणपतीचें विसर्जन आमी विदावट एनी पोल्युशन करून हे करूं येता विसर्जन करूं येता म्हणल्यार आतां सद्या जे MLA आमच्या लास्ट टायम ते पॉन्ड केल्ले तुमकां फाटल्यान बोडगेश्वराच्या सायडीक ते पॉन्ड तेंच्यांनी आतां गणपतीच्या टायमार क्रिएट केले म्हणल्यार अजून पर्यंत काडूंक ना म्हापशान डेंगी आनी मलेरियाचे केसीस इतल्यो वाडल्या आनी तेचेर लक्ष ना आनी आमचो आमदार अशेंच आश्वासनां दिता की आनी अशें करतलो काम आनी तशें करतलो काम म्हटल्यार जें काम केलां तेणी पॉन्ड केलां तेजे खातीर हांव आभार मानता तेचे कित्याक आमकां विसर्जन करपाक गावलें थंय म्हटल्यार तें काम कंप्लीट जाल्यार तें क्लियरिंगाचें काम कोणी करपाचें हेचेर काय केन्नाच अकावंटेबिलिटी नासता खंयच्याय जो आमचो लास्ट 25 इयर्सान जो MLA आसलो तेणे केन्ना अकावंटेबिलिटी दाखोवंक ना खंयच्याच बाबतीन आनी आतां आसा तेणे तोय काय दाखयलो सो चोच जाल्या कारणान सारकें निग्लेक्ट केल्लें आहा थंय कंप्लिटली ती परिस्थिती इतली हॉरिबल आसा थंय एज इट इज वॉटर टेबल हांगा हाय जाल्लो आसा सगळें वॉटर लॉगिंग जाल्ल्या कारणान टायर हे जे हायवेचें काम आसा थंयसरूय तार नदी ब्लॉक करून उदीक हांगा रिटेन जाता आनी तितून आतां हेंच्यांनी जे आर्टिफिशियल पॉन्ड घातला तें तशेंच सांडलां सो म्हापशाच्या लोकांनी हे सगळें पळोवपाक जाय जें कितें चल्लां आनी ताका वचून हो क्वेश्चन विचारचो केन्ना करतलो क्लियर काय म्हणून